परत एक फावट येवकार तुमकां आमी डिस्कस करताले गोंयचो सीन आमी डिस्कस केला जे काय सरप्रायझींग रिजल्ट्स आसात ते आमी डिस्कस केल्यात आनी प्रश्न आहा तो आतां नॅशनलाचो ताचें चित्र ऑलमोस्ट क्लियर जालां 330 टू NDA, लेस देन 60 टू UPA आनी लेस देन 50 टू काँग्रेस. म्हाका दिसता द क्वेश्चन इज इफ यू गेट लेस देन 10% of the total strength of the parliament, you cannot even have an opposition leader. So what kind of a parliament are we heading for? It is a sorry state for the grand old party of India. But and technically you're absolutely right. But you know, there has been a convention where state assemblies sometimes there are these wins and the ruling party usually lets the largest opposition party you know, take over the role of the leader of the opposition. But then with what kind of gravitas and what kind of strength you can raise an issue as the leader of the opposition, which is also very will that leader of opposition have moral authority to corner the ruling? Which is why I suspect that in fact it's a question which will be very interesting over the next few days. Will Mr. Rahul Gandhi take that role, provided he wins Amethi, which we have been told is very close right now? So you know, at 46 MPs or 47, I think what the Congress should be more worried about is not so much Parliament or who the leader of the opposition will be, but to get back to basics. Very simple. Because Pramod, in my view, you know, in one line, this national vote, the voter has said just one thing: teach me how to fish. You know, because that old saying that don't give me fish for dinner, teach me how to fish instead. I think that is what the voter has said. Of course, there will be welfare programs. We are still a poor country. They are needed, but not welfareism. You know, they will have to be the poorest and the most disadvantaged have to be protected, whether by Mr. Modi or by the outgoing government. But there has to be economic growth. There are jobs. There are kids out there passing out. So basically, the electorate of this country is saying that you don't need to give me schemes because I am poor. Just take care of my poverty. Get me above it. Exactly. Give me the opportunity where I can raise myself not to be poor. Exactly. That's an aspirational India. Absolutely. Okay. भाई तुम्ही या गजालीकडे कशी पडटा कॉन्स्टिट्यूशनली फाले जर 50 सकल पावले सो लीडर ऑफ ऑपोजिशनान कितें सत्ताधारांचे उपकारांचे रावपाचे म्हाका विचारता येस ब्युटिफूल ही परिस्थिती आज जाल्या काँग्रेसीने आता मान्य करचीच पडली कारण जनतेन तांकां सांगला की तुम्ही आज हांगाचेर पावल्यात परंतु लीडर ऑफ ऑपोजिशनाक रिकग्निशन जाय अशा खंय सांगला जर पार्टी कडेन स्ट्रेंथ आसा कन्विक्शन आसा तर त्या पार्टीन 2 खासदार घेवन सुद्धा पार्लमेंटान उबे रावन जनतेचे प्रश्न उबे हाडूं येतात तुमकां दिसता 10 वर्स सत्ता भोगतकच अशी स्ट्रीट फायटर जावपाची कॅपॅसिटी काँग्रेसी भितर आसा सध्या काँग्रेसी कॅन राहुल गांधी बी अ स्ट्रीट फायटर और यू फील दॅट देयर शुड बी समबडी एल्स नॉन गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन हांव राहुल गांधीक अमको म्हणना जे कोण 40-50 खासदार आज थंय गेल्ले आसा प्रत्येक खासदार हो देशाचो प्रतिनिधी आसा त्या 50ांनी लोकशाही मजबूत जावपाक जाय म्हणून आणि सत्ताधारी पक्षाचो घोडो असो अनिर्बंध जावन धांवू नये यासाठी प्रयत्न करपाकच जाय थंय त्या शब्दाक वालोर आसा आणि तो पार्लमेंटान जो मनीस पळय कितें उलयतलो ते लोक आयकतले थोडोसो हांव आतां तूं म्हणटा हांव ब्रॅगिंग करना पण म्हाका एक अनुभव आसा म्हजो की ज्या जाग्यार गोव्यान एके वेळेक हांव 2 आमदार हांव आनी एकलो आमी दोगूय रावले सो पण आवाज काडपा खातीर लीडर ऑफ ऑपोजिशन जावपाची गरज ना बाय म्हाका एक गजाल सांगात तुमकां कितें दिसता की काँग्रेस कॅन परफॉर्म एज अ गुड ऑपोजिशन काय संवय मोडल्या आफ्टर बिंग इन पावर सी थियोरेटिकली पळोवपाक गेले जाल्यार म्हणजे प्रॅक्टिकली काँग्रेसी पळोवपाक गेले जाल्यार आय डोंट थिंक दे कॅन बी एन इफेक्टीव ऑपोजिशन प्रॅक्टिकल पूण आतां ते इतली लेवला पावल्यात सो you have nothing more to lose. You have nothing more to lose except what you have already lost. And then guys, so maybe that spirit can come to fight back. Okay. Pramod, how सांगतो 1977 after emergency when Congress was rooted, at that time काँग्रेसची स्ट्रेंथ सकयल आयिल्ली लोकसभेत पूण CM स्टीफन वसंतराव साठे आणि आमचो एडुआर्द वाले या 3-4 खासदारांनी इतलें बरें काम केल्लें की मोरारजी सारक्या येद्या स्टालवर्टच्या तोंडान फेस हाडलेलो 2-2.5 वर्सां म्हणटकूच बरे जर पार्लमेंटेरियन आसतीत जाल्यार दे कॅन play a good role of without numbers. You can play good role without numbers. But you know, post emergency, Pramod, the Congress figure was still 170 odd
This is 46. 46, I very think low. we need to absorb, Mr. Khalaf and his colleagues need to absorb just how low this is. This is the number a regional party gets in India. Okay. Which Yes, does yes, very you're well. ओके right. ओके I think that's म्हाका very म्हाका correct. राजन वा एकच गजाल सांगात, अशी ओपोजिशन आसप तुम्ही कशें करून पळयतात की डिसिसिव्ह मॅन्डेट सो द गव्हर्मेंट कॅन गो ऑन अ फास्ट ट्रॅक गेट थिंग्स डन, और दिस इज अ डेंजरस सिच्युएशन फॉर डेमोक्रेसी. 1984 नंतर हे फर्स्ट टाइम खंयच्या एक पार्टीक ऑब्सोल्यूट मेजॉरिटी मेळिल्ली आहा 30 वर्सांनी. सो ही एक बरी गजाल आसा की एक पर्टिक्युलर विचारसरणी दुसऱ्याचेर डिपेंड रावनासतना एक इकॉनॉमीक आनी बाकी सगळे बाबतीत फुडें वचूं सोदता. आतां NDA कडेन 330 आहात आनी बाकीचे आसता 220 उरल्या. सदां कितें म्हणटात, नीड इज द मदर ऑफ इन्व्हेन्शन. सो आतां कितें जातलें, हे 330 आसा तांकां दुसऱ्यांक गरज ना, 280 BJPकच गरज ना, तांची सुद्दां गरज ना. हय म्हणटकीर दे वील इग्नोर देम. आतां पर्यंत जे गव्हर्मेंट आशिल्ली Okay. तांकां सगळें जाय आशिल्लें, हो सुटलो जाल्यार तो जाय, तो सुटलो जाल्यार हो जाय. आज अशें compulsions आशिल्लें. ना. आज कंपल्शन्स ना. म्हणटकीर ऑटोमॅटिकली इट वील बी ओनस ऑन दीस 220 टू गेट टुगेदर आनी कितें तरी करून दाखोवपाक. कित्याक 5 वर्सांनी जेन्ना तांकां लोकां मुखार वचचें पडटलें तेन्ना तांकां दाखोवचें पडटलें की तांणी कितें तरी केलें. दिस इज अ सर्वायवल बॅटल. सामकी ओके सर्वायवल. ओके म्हाका आमचे कडेन दिल्ली आमचो रिपोर्टर आसा मुकेश कुमार, ताणें BJP हेडक्वॉर्टर्सा भितर कितें चल्लां तें दिल्लीच्या BJP हेडक्वॉर्टर्सा भितर ताजी एक सामकें बोलकें चित्रण म्हणपाक शकता आमी, अशें आमचे कडेन आसा. आमी ते पळोवया आनी फायनल कमेंट्स घेवया प्रमोद सावंता कडच्यान, दिल्लीचे BJP हेडक्वॉर्टर्स. 16 मई की शाम ढलने से पहले ही ये तय हो गया कि एनडीए ने पूरे देश में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और नतीजे ये बताते हैं कि बीजेपी करीब 30 साल के बाद ऐसा मौका आया है जब कोई एक ऐसी पार्टी, बड़ी पार्टी बनकर उभरी है जो अपने बल पर सरकार बना सकती है. और 272 का जो आंकड़ा है उससे कहीं ज्यादा, करीब 280 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिल रही है, ऐसा लगभग तय हो चुका है. अब से थोड़ी देर पहले राजनाथ सिंह जो पार्टी अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हालांकि बीजेपी अपने बल पर सरकार बनाने के लिए सक्षम है, लेकिन ऐसी पार्टियां जो चुनाव से पहले एनडीए की हिस्सा रही है, करीब 25 पार्टियों ने एनडीए का फॉर्मेशन किया था, 25 पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था. और राजनाथ सिंह का कहना है कि ये शानदार जो नतीजा आया है सभी पार्टियों के सहयोग की वजह से आया है, इसलिए सभी पार्टियों को जो तरजीह दी जानी चाहिए अगले सरकार में तरजीह दी जाएगी. दूसरी तरफ राजनाथ सिंह ने ये भी कहा कि जो हमारे वरिष्ठ नेता है, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, सुषमा स्वराज हो या दूसरे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो उन सभी को एक महत्वपूर्ण रोल दिया जाएगा. और 17 मई को यहाँ पे संसदीय समिति की एक बैठक होनी है दिल्ली में, जिसमें कि अगले मंत्रिमंडल और साथ ही नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण से संबंधित जो भी निर्णय लिए जाने हैं वो निर्णय लिए जाएंगे. कल एक काफ़ी अहम यहाँ पे मीटिंग होने वाली है, लेकिन आज पूरे दिन, काउंटिंग के दिन, पूरे दिन यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं अभी भी उत्साहित हैं, जबकि पूरे दिन यहाँ पे होली, दिवाली, ईद सभी का एक मिला जुला रूप यहाँ देखने को मिला. जमकर सो तुमकां पळोवपाक शकतात की ताणें सांगलें तशें की होळी आनी दिवाळी बरोबर आयिल्ल्या भशेन BJP हेडक्वॉर्टर्साक सेलिब्रेशन चल्लां. प्रमोद सावंत, इतली जबाबदारी व्हडली दिल्या तुमचेर आनी खंय तरी तुमची विशीं एक मनाक भंय आसा की इतलो जेन्ना डिसिसिव्ह मॅन्डेट दितात तेन्ना पावराचो एरोगन्स येवपाक शकता, मातसो एक गुरमी येवपाक शकता. आज गोंयकारांक आनी भारतीयांक कितें एश्योर करतले? गोंयकारांक आनी भारतीयांक जो मॅनिफेस्टो सेंट्रलान दिल्लो आसा, ज्या मॅनिफेस्टोच्या आधाराचेर जे एनडीएन प्रॉमिसीस केल्ले आसा देशा खातीर, त्यो प्रॉमिसीस फुलफील करपा खातीर एनडीएचे सरकार, मोदी सरकार जे आसा, स्वता मोदी हे जातीन लक्ष दितले. जे आमी पयल्यान पयलीं म्हटलां
की ह्या देशात पहिल्यान पहिली जी रस्ते वीज आमी पळयता की पुराय देशभर इतकी मोठी गरिबी आसा 2 टायमचे अन्न मेळप लोकांक तुम्ही जो मॅनिफेस्टो मार्केट केला तो तुम्ही डिलिव्हर करपाक शकतले. एक्झॅक्टली रायट. तो मॅनिफेस्टो आमी 5 वर्सां खातीर मार्केट दिल्लो आसा लोकांक आणि 5 महिन्या भितर एक्सपेक्ट करू नाका ना 5 महिन्या भितर एक्सपेक्ट करू नाकात. 5 वर्सां वाट पळयात आणि तो मॅनिफेस्टो पुराय देशभर आमी राबोवपा खातीर पुराय फुडल्या 5 वर्सांनी तो मॅनिफेस्टो आणि सगळ्या एनडीए बाकीच्या लोकांक घेऊन करतले. ओके. सो म्हाका दिसता इतली पॉझिटिव्ह गजाल ना. म्हजे कडेन हांगा मनोहर पर्रीकराची ट्विटर पेज आसा आणि आय थिंक जस्ट 1 hour बॅक मनोहर पर्रीकर has tweeted थँक यू गोवा, थँक यू इंडिया. आय थिंक दॅट इज वॉट द बीजेपीज फिलिंग इज रायट नाव. ह्या हाजेर आमी थांबतात हांगा. टायम सोंपला. म्हाका दिसता डिस्कस करपाक खूब आशिल्लें पण टायम सोंपला. तुम्ही सगळे जाण आयले, इतले बरे विचार मांडले. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.